चौथी पहिली भाजपान मेंबरशिप ड्रायव्ह सुरू केलो। पहिली चवथ आणि मागीर नवरात्रा खातीर जाय तसो रिस्पॉन्स ना। मजगती भाजपाकडे सध्या 33 आमदार आसात, माज मेंबरशिपीक खंय जाय तसो फोर्स ना। अजबाची गजाल म्हळ्यार भाजप आमदारांच्या मतदारसंघातूच उणी मेंबरशिप। उत्तरेक पेडण्या मतदारसंघात सगळ्यांत उणी। म्हापशे, कळंगुटे, थिये मतदारसंघूय फाटी। सगळ्या मतदारसंघांनी भाजपाचे आमदार। मजगती दक्षिणेक काणकोणा, मडकय, फोंड्या, सांग्यार भाजपाचे सगळ्यात कमी मेंबर। पेडणे आसत, पेडणे आमी खूब फाटी आसा, कारण ज्या तरेन आमकां दिसता तितले तरेन जावना आनी थंय आमी वेगळी आमची टीम थंय त्या आमदारा कडेन आमी उलयले आनी इनिशिएटीव घेवन हें करता अशें सांगिल्लें आसा। थिवी आमी फाटी आसा, म्हापसा आमी फाटी आसा, शिवोले आमी फाटी आसा, फोंडा फाटी आसा, कुंभारजुवा फाटी आसा, कुडचडे मातशें आमकां जाय तितलें जावना, हळडोना फाटी आसा। हे मेजर मतदारसंघ जे आमचे जावं जाय, पण थंय आमी 100% जावना, थंय आमी 80% जाल्या, 90% जाल्या आनी त्यामुळे थंय आमकां वाडोवपाक जाय। आनी हे 4 मतदारसंघ जे आसा, नुवें, बाणावली, वेळ्ळी आनी कुडतोरी, थंय आमी अजुनूय थोडेशे आनी एक 20% आमचे वाडपाक शकता। म्हणजे आमी कशें थरयतात, आमकां लोकसभेक तितलें हायेस्ट मतदान ज्या भागांत जाल्लें समज एखाद्या मतदारसंघात समजा आमकां मतदान जालें, उदाहरण जर हांवें सांगलें आसत जाल्यार आमकां वाळपय मतदारसंघान आमकां 18,000 वोटींग जाल्लें, थंय आमचे 23,000 मेंबर जाले, म्हणजे एक्सीड वाडले। सांखळी मतदारसंघान 19,000 जाले, थंय ऑलमोस्ट आमी आमचे कवर केले। त्यामुळे थोडे जे मतदारसंघ पेडणे आमी फक्त 31% आसा, म्हणजे 2 दिसा पयलींचो, म्हणजे आतां ते जाले 35% जाले आसा। मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत टॉपार आसात। फाटले फावट 3 लाखाचे टार्गेट आशिल्लें, ते पार केल्लें। हे फावट पार करता काय व्हांवता ते मात पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।